प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वा विसवोर वोड 20 ते 28 पर्यंत. लूक chapter 21 verses 20 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेरुसलेमाक फौजेन वेढो घाल्लो तुमी पळयतात तेन्ना ताचें घोट्टाण पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसा तांणी दोंगराचेर पळून वचे आनी शारांत आसा तांणी भायर सरून वचे आनी खेड्या गांवांनी आसात तेणी शारा भितर वचे न्हय. तर सूत घेवपाचे दीस हे आनी बरयल्लें आसा तें सगळें आतां पाळोन येतलें. ते दीस येतोच गोरबेज बायलांचें आनी बाळांक दूद दितेल्यांचें खोटा आनी हे पिणकेचेर क्रोधाची शिरोड पडटली आनी विदेशाचो काळ बरोसोर ती तरवारीन मोरण पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळ्या राष्ट्रांमदें तांची दुस्पट जातली आनी विदेशी जेरुसलेमाक पांयां तोडा मुस्तितले. मनशाच्या पुताचें येणें सुर्याचेर, चंद्रिमांचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर गरजता तो आयकून आनी लारां उचांबोड जाल्यांत ती पळोवन संवसारा राष्ट्रांत सारकीच गाबोरतली आनी धर्मळटली. प्रितुमीचेर येवचें आसा ताच्या हुस्क्यान कांपून मनशाचो जीव वेतलो विरगून, तर अंतराळाच्यो शक्ती कळकळतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडले मोहिमेन एका कुपा मदें येताना ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू 2 वस्तू आमकां सांगता. एक वस्त जी घडल्या आनी एक वस्त जी घडपाची आसा. जी घडल्या ती जावन आसा जेरुसलेमाचें निसंतोन. आनी भाव भयणीनो, आमी बरे भाशेन देवाचें उतर वाचून शिकत जाल्यार 70 वर्सां जेजू ह्या संवसारान येवन परतून सर्गीच्या बाबा कडेन वचून गेल्या उपरांत 70 वर्सां उपरांत ऑन बावार्थी लोक म्हणजे विदेशी लोक ते येयले जेरुसल्याक आनी जेरुसलेमाचें निसंतोन केलें. आनी खूब लोक थंयसर मेलो. देव मंदिराचें निसंतोन केलें. खूब लोकांक त्रास केले आनी जें जेजून सांगलेलें की जीं बायलां गोरबेस आसात आनी खूब लोक थंयसर मरतलो, हें सगळें घडून येयलें. आनी भाव भयणीनो, जेजू 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना ताणें हें सांगलेलें, कितल्या लोकांनी ताच्या उतराचेर नियाळ केल्लो, कितल्या लोकांनी ताच्या उतराचेर म्हणजे जें सांगलेलें तें आपल्या मनान दवरलें. आनी एके भाशेन ताणें जी शिरकाणी दिल्ली आमकां त्या लोकांनी, त्या शिरकाणी वरवीं ताणें लोकांनी आपले एके भाशेन तयारी केल्ली. कोणेच करूंक ना. आनी शेकी जेन्ना तो विदेशी लोक येयलो, तो ऑन बावार्थी लोक येयलो, तांचें निसंतोन जालें. खूब लोक मेलो. देव मंदीर सामकें मोडोन तुटोन गेलें आनी तेज्या उपरांत खूब वर्सां उपरांत तें पुत्तून बांदून घेतलें. पूण भाव भयणीनो, जें जेजून सांगलेलें तें घडलें. आनी ताचे फुडें आयज जेजू आमकां कितें सांगता, हें आमकां सांगता मनशाच्या पुताचें येणें. आनी तो सांगता की तो आतां परतून येवपाचो आसा. भाव भयणीनो, तो परतून येवपाचो आसा म्हणजे तो आतां एक म्हणटा ते भाशेन शांतीचो राजा हो आमची सोडवण करपाक येवचो ना. तो येतलो आमची जोडटी करपाक. म्हणटच ताणें सांगलां जाल्यार आतां आमकां की तो परतून येतलो. जें ताच्या उतरान ताणें सांगलां तें घडोवन येतलेंच. म्हणजे जेन्ना जेजून आमकां सांगलां की तो परतून येतलो आमची जोडटी करपाक, आमी कितें करूंक जाय? आमी तयारी करूंक जाय. आमी तयार रावंक जाय. तो आयज येयलो, फाल्यां येयलो, कित्याक ताणें आमकां सांगूंक ना खंयच्या दिसा येतलो, खंयच्या वर्सान येतलो. जेन्ना तो पयले पाट येयलो ताणें कोणाक सांगूंक ना, पूण येतलो म्हणून सगळो लोक जाणो आसलो. आनी जेन्ना तो येयलो कोणेच ताका येवकार दिवंक ना. फकत ते जे मेंढरे पळयताले त्या लोकांनी ताका येवकार दिलो. आनी मोरीन आनी जुजेन आनी आंज बोडवे जे आसले ते फकत ते जे मेंढरे पळयताले तांकां सांगलेलें. आनी दुसरो लोक आजून नको आसलो की जेजू
या स्वर्गांतल्यान संवसाराचेर येयल्लो म्हणून. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजून आमकां कितें सांगलां? जेजून आमकां सांगलां की तो परतून येतलो म्हणून. आनी कितलीं जाणां आमी तयारी करता? कितलीं जाणां आमी आतां ही तयारी करता की जेजू आतां परतून येतलो? आमी आतां ह्या दिसांनी तयारी करता आमच्या नातालांची. आमी तयारी करता की जेजू ह्या संवसारांत येतलो, तो आमकां आमच्या ह्या नातालांची परब येतली आनी सगळो लोक आतां नातालांची परब करता म्हणून आतां खूब लोक तयारी करता. क्रीब करता, नेवऱ्यो करता, केक करता, खूब वस्तू करतात. आपलें घर नितळ करतात, फुगोट्यो मारपाक तयारी करतात, रातचे मीस करपाक व्हडले भाशेन आमी तयारी करता. सगळी तयारी जाता. थोडे लोक रितीर करता, थोडे लोक खूब जागे कडेन रितीर ह्या दिसांनी चलतात, एडव्हेंटाचे रितीर म्हणून खूब लोक देवाचें उतर शिकयता. पूण भाव भयणीनो, ही जी तयारी करता फकत नातालांक करता काय? ही तयारी जी जावंक जाय, आमची तयारी जावंक जाय दिसपट्ट्या जिवितांत. फकत नातालांच्या परबेक न्ही, फकत पास्कांच्या परबेक न्ही, एक एक दिसा आमची तयारी इतली जावंक जाय, आमचो संबंद देवाशी इतलो गोड जावंक जाय, आमी ताच्या उतरान इतली रिगून जावंक जाय की जे आमी आयज चिंता ते फुडल्या वर्सा आमचें चिंतप दुसरें आसतलें, देवाच्या उतराचेर आसतलें. जे आमी काल चिंतताले ते आयज आमी चिंतिना, फाल्यांचें चिंतलें आजून आमी देवाच्या उतरान रिगून आसतले. म्हणजे एक एक दीस जाता फुडें बेता, आमी तितली देवाच्या उतरान रिगून रावता, तितलो आमचो संबंद देवाशी गोड जाता, तितली आमी जेजूच्या पाटलादार घट जाता. आमचो भावार्थ वाडून वता की जेजू येयलो आयज, फाल्यां, परवां, फांत्यार, सकाळीं, रातीक आमी ताका तयार रावूं. आनी जेजू आयज सांगता की जेन्ना तो ताचो वेळ येवपाचो हा, परतून येवपाचो, खूब भिरांत आसतली ह्या संवसाराचेर. लोक जो जेजू वळखना ती भिरांतीन आसतली. तांकां दिसतलें की आतां कितें घडटा ह्या संवसारान. आनी खूब लोक ह्या वेळार इतलो भिरांतीन आहा. आतां हे पॅन्डेमीक चलता, लोक नको कितें गैर जातलें म्हणून खूब वस्तूंचेर तांची चोत्राय आहा आनी भिरांतीन आसा. पूण जेजू तुका आनी म्हाका जो भावार्थ धरता ताचेर तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, ह्यो घडण्यो सुरू जाता तेन्ना गोट रावात म्हणटा आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सरवण लागीं पावल्या. भाव भयणीनो, जेजू आतां परतून येता म्हूण ताणें सांगलां आमकां. आमी खरे भाशेन खुशालकायेन तयार आहात ताका येवकार दिवपाक? वो आमी आजुनूय म्हणटा, सायबा म्हजें घर आहा, म्हजें नवी गाडी आहा, म्हाका नवी सर्वीस मेळ्ळ्या, आतां म्हाका प्रमोशन मेळपाचें आहा, आतां एक व्हडलें घर बांदपाचें आसा, आतां आमी आतां गाल्फाक वचपाचें, आतां आमची पासपोर्ट काडले UK वचपाक. ह्यो सगळ्यो संवसाराच्यो वस्तूंचेर आमची चोत्राय आसा. पूण खरेपणी आमची तयारी जेजूचेर आसा काय? खरेपणी आमी देवाच्या उतराचेर रिगून आसा काय? खरेपणी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी देवाचें उतर शिकोवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक काय? दुसऱ्यांक तयार करता काय? हो प्रश्न आमी एक एकल्याक आमी आयज विचारुया. आमी तयारी करुया. फकत नातालांक न्हय, फकत पास्कांच्या परबेक न्हय, फकत आमच्या जल्माच्या दिसाक न्हय, फकत आमच्या काजारीच्या दिसाक न्हय, पण एक एकल्या दिसा आमची तयारी घट रावून जावनी की जेजू आयज, फाल्यां, परवां येत जाल्यार आमी ताका येवकार दिवपाक आमी तयार आसतले. ही तयारी करपाक आयजतान आमी फुडें सरोया. देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाचें उतर शिकोवन तें उतर पाडून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.